मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्म जन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज है धार्मिक सभा कार्यक्रमांतू उभय स्वाम्याले उपस्थितींतू सर्वही लोकांक एक अनुग्रह मंत्राक्षता दिवच तसले एक कार्यक्रम हांगा गांतून घेतले। वैदिकांनी रामनाम जपा संदर्भारी त्यांनी केलेले तसले तांगेले सेवेक ना जाल्यारी हे एक कार्यक्रमा कितेरी विशेष जावन गेनू तांगेले योगदान दिले तसले व्यक्त्यांक तशीच महाविष्णू यागा संदर्भारी यजमानत्व स्वीकार केलेले तसले यजमानांक ना जाल्यारी प्रति महिन्याचे शुक्ल अष्टमीक एक 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 यजमान येवन गेनू हे एक 60 वर्षाचे 1 वर्षपर्यंत चलिल तसले एक कार्यक्रमांतू सहकार दिले तसले यजमानांक तशीच सर्वही लोकांक तांगेले तांगेले यथानुशक्ती यथामती यथाभक्ती केलील तसले तांगेले योगदानाक एक स्मरण करतसले हे एक वेदिका आयच्या दिवसाक हांगा निर्माण जाल्लो आसा। हे एक कार्यक्रम गांतून घेतिल बद्दल प्रथम पंत आमी संतोष अभिव्यक्त करता। म्हळ्यार आताची प्रवीण बसरूर हाण एक गुरुतत्व ना गुरु गुणगान ताणें तुमगेले द्वारा प्रस्तुत केल्लो आसा। प्रस्तुत म्हळ्यार ताणें अभिव्यक्त केल्लो आसा। अनेक रितीन ताणें एक 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 उदाहरण रुपार तुमगे द्राक सांगलें, किंतु जे ताणें अभिव्यक्त केल्लो आसा आमी ते सर्वही अभिव्यक्त केले उठूची आमगेले परंपरे सर्वही 23 स्वाम्याकची ते योग्य म्हणून आमी लेखताची। आमगेले कसाने तांतू योगदान ना, कित्याक म्हळ्यार आमी चड आमकां तांतूंतल्यान दूर उरच्याक आमी प्रयत्न करताची, किंतु शिष्यवर्गाले वात्सल्य तांणी तांगेले मनांत तशी भावना तांणी अभिव्यक्त करताची। जे कसाने तांणी सांगिल्लें आसा की स्वाम्याले स्मरण नाजाल्यार स्वाम्याले स्पर्श ना स्वाम्याले दृष्टी नाजाल्यार स्वाम्याले शब्द हे कसाने तांणी सांगिल्लें आसा ते सर्वही प्रप्रथम म्हळ्यार इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक लागू जाता म्हणून घेनू आमी हे संदर्भार सांगताची। कित्याक म्हण आज वैकेची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले स्मरण करताची आनी विशेष जावन घेवन प्रवीण बसरूर त्याचीच इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले कॉलनींतू राबता। त्या निमित्तान इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले आज वैकेच तांगेले स्मरण करताची। इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान तांगेले एक स्पर्श अनेक वर्षां पयले आज वैकेची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाले घेवन नारळ दवरून घेवन तांणी स्पर्श केले म्हळ्यार उडगास करून घेवन नारळ घरा व्हरून दवरताची। सो इतले तांगेले एक स्पर्शाचे महत्व आसा। त्या न्हयशीचे इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले दृश्टिकोन खाली तांगेले एक फोटो आज वेके एक फोटो दवरून घेवन तांगेले पुण्यतिथी आचरण करचे जावो ना जाल्यार इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले फोटो एक घरांत दवरून घेवचे जावो उरो त्या रुपार तरी एक दृश्टी तांगेले पडल्यार आमगेले बरेपण जाता म्हणले एक लोकाले एक विश्वास आसा। त्या न्हयशीची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले शब्द आज तांणी हांगा ना जाल्यार वैकेची अनेक म्हालगड्यांनी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याल कालांत जालील तसले विशयू तांगेले चौडूआंक सांगत गेले। इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान आसतना अशी जालके तशी जालके तांकां कोणकी अशी तांकां आडेलके तांणी कडेन हे केलें अशी तांगेले जीवमानांत जालील तसले कसकसन कथ आसा ते उठूची एक एक रुपार सांगले। सो त्या रुपारी तांगेले बरेपण जालें। आज ही सागर गांव इतलेक अभिवृद्धीक जावचेक मूल कारण म्हळ्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी म्हणून घेवन सांगच्याक आमी इच्छ पावता। म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार 1913 1913 तुमी हांगा 22 एकर जाग घेतले, तदनंतर आनीक कडेन 36 एकरे जाग घेतले। सो अशी जावन घेवन लागी 63 एकर जागो एक सागर गांवांक प्राप्त जालो म्हळ्यार
एक कितलेक व्हड अभिमाना विषय म्हणून गे न्हू सर्व समाज बांधवान तुम्ही आलोचन करका. तेन्ना 1915 स्वाम्यान राईस पत्र बरयलें. कसने तुम्ही घेतील तसले जागेंतू दोष असले री ना कसने तरी तंतू कृत्रिमादिक कसने तरी आशिल असले री ना मुक्काविल संभावित कसने दोष याना अशी उरची कितेरी स्वाम्यान तेन्ना 1915 ಅಂತೂ अनुग्रह गंध प्रसाद तेन्न पेटून दिले. आज लागी लागी 110 ना 11 वर्षानंतर आज वैकेची हांग संपूर्ण कोंकण केरी म्हणून आज प्रसिद्धी पाविल सामळे. सो हा कुटुची संपूर्ण श्रेय ना गुरु गुणगान करचे असले गुरुतत्व करचे आशिल्ले असले री आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक पावता, आमगेले परमेष्ठी आमगेले परम गुरूक पावता आनी आमगेले गुरूक पावता म्हणून ह्या संदर्भार आमी सांगचेक इच्छ पावता. म्हळ्यार आताची हे एक 60 वर्षाचे कार्यक्रम जाले. हे म्हळ्यार 60 वर्षाचे वज्र महोत्सव कार्यक्रमांक घडले. त्या वज्र महोत्सवांतू कोण कोणान सहकार केले प्रति एक लोकाले नाव अध्यक्षान घेतले. हाण केल्लाक धन्यवाद, ताण केल्लाक धन्यवाद, हाण केल्लाक धन्यवाद. उठू लोकांक प्रत्येक लोकांक धन्यवाद समर्पण केले. म्हळ्यार हे कार्यक्रम बरे रितीर जाले, सहकार दिले एक्सेट्रा एक्सेट्रा म्हणून. किंतु अनादि काल तुलेन अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्लो तसल तो परमात्मू आमकां जन्म दिवन आमकां लालन पोषण आमगेलें रक्षण करतास न्हय ताका कितले धन्यवाद दिवं का म्हणून तुमी आलोचन करका. एक कार्यक्रम केले कितेरी इतलो आमी लिस्ट दवरून घेताची. हाका एक उडगास करून घेन हें करका मरे चुकल्यार आनी फाल्यां प्रॉब्लम म्हणून इतले आमी हगूर आनी कोणें विसरलेवे आनी कोणें विसरलेवे आनी कोणें विसरलेवे म्हणून गे न्हू इतले आमी एक तितलेक हें करताची सूक्ष्मत घेताची. किंतु देवान इतले उपकार केल्ला का आमकां धन्यवाद समर्पण करचे कडेर केन्ना तरी उडगास येता. तेतकून न्ही प्रतिनित्य सत्कर्म योगे वय घालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे म्हणून गे न्हू आमी सांगत उरताची. सत्कर्म करत उरका, तोंडातुल्यान बरे नाम देवाले येता उरका म्हणून गे न्हू आमी सांगत उरताची. सो अशी एक देवाल कारुण्य आमचेर आसा. म्हळ्यार प्रति एक देवान सृश्टी केल्ले एक विषय पळयल्यार रस पळया. देवाल सृश्टी एक नमन विचित्र त्याची एक लीला आमकां खाली हांगाच मात्र गोत आसा. तुमी त्या डिस्कवरी चॅनलांनी पळयल्यार तेन्ना तुमकां कळटा. आमी पुर्वाश्रमा आसतना न्ही तेन्ना हें करता आशिल्ले नाजे आतां न्ही खंय डिस्कवरी चॅनल म्हणून स्वाम्यान सांगलें म्हळ्यार हे सो पूर्वाश्रमांत न्ही आमी सायन्स स्टुडंट जावन आशिल्ले निमित्तान तेन्ना न्ही हे एक सब्जेक्ट जावन घेवन हें करतना तंतू तेन्ना तितले हें आनी कांय गोत ना. तेन्ना खाली आध्यात्मीक विशय जो हे ना ते उठूची 2014 नंतर मठ आयले नंतर तेन्ना पळयलें एक स्मरण आनी हांगा शिकता आशिल्लें तसलें शास्त्र दोनी हें केलतना तेन्ना कळून आयलें की देवाल एक महिम कसन आसा म्हणून गे न्हू अशी कोण 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 न्हू कडेर एक भावना जागृत जाले. हां अशी वे देवाल एक लीला म्हणून घेवन पयलीं तेन्ना त्या डिस्कवरीन तूं सायन्स म्हणून घेवन हां अशी अशी सायन्स आसा विज्ञान अशें आसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा केन्ना केन्ना ते आध्यात्मीक स्पर्श केन्ना ताका जायत गेले हे आध्यात्मीक विज्ञान कडेरी पयलीं आध्यात्मीक म्हणलें एक भावना जागृत जायत गेले. एक साण उदाहरण म्हळ्यार तुमकां एक तिमिंगल गोत उरताले. तुमी वेल म्हणून गे न्हू सांगताची ताजी एक सृश्टी कितलेक चमत्कार पळया. दिवसा वाडता ते एक दिवसाक 60 किलो कसकी वाडता ते एक दिवसाक 60 किलो आमगेले संपूर्ण जायमानाचे 60 किलो म्हळ्यार व्हड. किंतु ताजे एक दिवसाक 60 किलो वाडता एक जन्म आयिल्ले नंतर. बाकी कडेन कशी ताकाही आवसून जन्म आयले कुडेन दूध पिवोसू का. जन्म खंय जाता ते समुद्रा भितर जाता ना व्हड इंडियन ओशन की पॅसिफीक ओशनांत की खंय की व्हड सकल खंय की तळमट्टांतू ताजे जन्म जाता. किंतु दूध दूध कशें हें करता दूध जर उदकांत घाल्यार कसन जावन वता उठूची मिक्स जावन घेवन वता. आनी ते जर शिशूक मेळ्ळ्यार कशी ताजें पोशण कशी जावचें. किंतु देवान वेलान ते एक शिशूक जन्म दिले नंतर ताके कसान एक दूध पिवोसू का न्ही आवसू प्राणी ते आवसू म्हणल्यार तिमिंगिलान आपल्याला चरडाक एक दूध पिवोसू का न्ही ते इतले दाट उरता की म्हळ्यार ते समुद्रांत वैकेची मिक्स जायना आनी डायरेक्ट आपल्याला चरडाल तोंडाक वची तशी देवान सृश्टी केल्ली आसा. हे उठूची आयकलतना
पळया दूध आवसू चरडाक दूध दिता आणि ते दूध दिताना मधी उद्दा आस न्ही इतलं असलेर वैकेची डायरेक्ट एक स्प्रे करता ते इतलं एक स्प्रे केलं कुडेनच पळय डायरेक्ट त्या चरडाल तोंडा वता आणि खंयचे रितीरी मिक्स जायना शिची त्या चरडाले म्हळ्यार पोषण जावन गेनू दिवसाक 60 किलो वाढता म्हळ्यार देवाल चमत्कार कितला आसा म्हूण गेनू तुम्ही पळयाचे म्हणून असल तरेचे सृष्टी देवान केल्लो आसा अशी तरेन देवान एक 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 प्राणीले तुम्ही पळयत गेले म्हळ्यार तुमकां कळून येता कशी ते देवान सृष्टी केल्या आपणे आप ते घर बांदताची आमकां घर बांदका जाल्यार 4 आर्किटेक्ट जावका इंटिरियरार एकलो भायर एक सिव्हिल करचेक एकलो आनी हाक एकलो किंतु देवाने कशी सृष्टी केल्या की म्हळ्यार ते एक एक पंथा डम्मी करता एक तुम्ही जर एक पक्षी आसा ते कसन करता की म्हळ्यार तिगेले खरे घर भितर आसा आणि भायर एक डम्मी करता म्हळ्यार खंय तरी एक इंदूर जावो ना जाल्यार दिवोड जावो आयल्यार ते डम्मी हंत वता की म्हळ्यार हां हांगा कसने ना म्हणून वापस भायर वता किंतु त्या डम्मी मागशी आपल्याला खरे घर उरता सो असल तरेचे गुप्त जावन गेनू घर बांदच्याक वैकेची देवान तांकां शिकयला आसा असल तरेचे उटू प्राणी संकुल आसा वेल आसा नाजे असल एक पक्षी आसा इतलं घर बांदचें जाता उटू आसा किंतु देवाक स्मरण करता असल शक्ती ना असल तरेचे चमत्कार करचे तसले एक गुण ते वेलाक जावो पक्षीक जावो अन्य खंयच्या प्राणीक जावो आसा किंतु व्यंकटरमणाक स्मरण करचे जावो तसल बुद्धी ते खंयच्या प्राण्यांक दिला ते खाली मनुष्य वर्गांक मात्र दिलेली तसले एक होड शक्ती म्हणून न्हू आमी लेखा तसले एक होड भाग्य देवान आमकां दिल्लो आसा पळय आमी दिवसाची तुमी वैकेची खाण जेवण करताची मनुष्य ना अन्य प्राणी वैकेची तांणी वैकेची खाण जेवण करताची किंतु रांदप करचेस पळय ते मनुष्य मात्र पण कोणें रांदप करना खंयचे तरी सुण्यान जावो हाज्यान जावो कोणें रांदप करून गेनो सकाळीं उठून गेनो आंगडी वचून गेनो सामान घेवन गेनो आयदनां केले हांवें खंयचे एक प्राणीन वैके केला खंयचे एक प्राणी केल्ले असल्यार सांगा तुमी खंयचे एक प्राणीन वैके केला कसन मेळ्ळे ते करून घेवन खाल्ले म्हळ्यार कसन प्रकृतींत मेळ्ळे ते करून केले किंतु रांदप करचे कोण म्हळ्यार मनुष्य मात्र आनी कोण घेवन कसन करता की म्हळ्यार पयलीं कसन करता देवाक समर्पण करता तो नैवेद्य म्हणून न्हू पयले देवाक समर्पण करता आनी कडेरी तो ते देवाल प्रसाद म्हणून न्हू स्वीकार करता असल करचे तसल व्यक्ती म्हळ्यार तो मनुष्य मात्र बाकी आनी कोणें न्ही बाकी उटू प्राणी असं पळय कसन मेळटा कसन रॉ खावचे खंयचेची घोड जावो ना आमी कसन घालताची आमी कसन कोरून घेवन घालतात ते करता स्वता कसने ते हे करना गाय जावो आमीची पेंडी की हे की ते आमी कोरून घेवन घालचे ते स्वता कसन करना तांणी वचून घेवन तण खावची की असल कसने तांणी कोरून घेवन येवचे आमी मात्र अशी कोरून घेवन हे करतात आमी देवाक दिव लायताची देवाक आरती दाखयतात आनी ते घेताचे उटू प्रसाद रुपार घेवचे आमी खंयचे डायरेक्ट आमी कंज्यूम करचे ना आमी प्रत्येक चमकताची देवाल प्रदक्षिण म्हणून घेवन आमी चमकताची आमी दर्शन घेताची देवाल दर्शन दिव्य दर्शन म्हणून घेवन आमी देवाल दर्शन करून आमी कडेन ग्रहण करताचे प्रत्येकच न्ही आमी देवाक समर्पण करून कडेर आमी प्रसाद रुपारी घेवचे तसले आमगेलें तत्व सो असल एक मनुष्यांक देवाल चिंतन करचे तसले व्हड भाग्य व्यंकटरमणान दिले तंतू मनुष्य दिवन गेनू तंतू आतां एक 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 GSB समाजांतू आमकां जन्म दिले एकंतू मनुष्य जन्म दिल्लेची तंतूची GSB समाजांतू जन्म दिले तंतूची सागरांतू जन्म दिवन गेनू त्याची सागरांतू 60 वर्षां की उभय स्वामेल सेव करतसल भाग्य केलो लोकांक मात्र दिले उट्टू लोकांक मात्र ना केलो लोकांक मात्र प्राप्त जाले फाल्यां आनी मेळना फाल्यां कोण जन्म येता ताका मेळना सो असले ताका मे बी मुखारी म्हणल्यार चान्स उरताले सो अशी एक 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 देवान इतले व्हड उपकार आमचेर केल्ले आसा म्हळ्यार आतांची सांगिल्ले प्रमाणे मनः एव मनुष्यानां कारणं बंधमोक्षयोः म्हणून सांगिल्लें आसा मोक्षाक आनी बंधाक एकलोची कारण तो मन ते मन जर बरें करून केल्यार तो बंधनांत वैके पडचे जाता
जर त्या मनानं ताणें निष्काम्य कर्म करून घेऊन देवाले लागी वचक प्रयत्न केला म्हणजे मोक्ष वैके प्राप्त जाता. म्हणजे दोन्ही हाक कारण मन. आता आम्ही चूज करका हे मनाक की आम्ही बंधना पडची तशी कर्म करका की मोक्षावची तशी कर्म करका की हे आमगेल हातांत असा. त्यातकू मनः एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्ष यो हो म्हणून सांगितलं. आमगेल बंधनाक कारण आणि आमगेल मोक्षाक कारण हे मन जाऊन घेन असा. आणि हे मन कसं नसा हो स्थिर नाही, हो अत्यंत चंचल. चंचल म्हळ्यार आजी सकाळी एक दिसता, दनपारा एक दिसता, सांजेर एक दिसता, रात्री एक दिसता. प्लॅन चेंज जायत होता. सकाळी एक दिशे ते एक त्या मनाचे एक त्या स्वरूप तशी अत्यंत चंचल. आताची प्रवीण बसरूरान ते रामायणाचे एक सांगताना सेतू बांदका आशिल्ले, चमकून वचका आशिल्ले, थंय तसो रावण आशिल्लो, हे उठू विशय आशिल्ले. तेन्ना रामाक सपोर्ट जावन घेवन मांकड उठलोक आशिल्ले, वानर जावन घेवन आशिल्ले. अशीच एक पेपरांत आयलतना एक हास्य कितें रायलें की पुण्याक रामान त्या वनवासां वतान जावो नाजाल्यार सेतू बंद करताना जावो ना युद्ध करताना जावो ह्या वानर लोकांक घेतील बरें जालें, आमगेले तसं लोकांक घेतील नाशिल्लें बरें जालें म्हणून घेवन अशें खायलें. तांकां घेतील बरें जालें, आमकां घेतील नाशिल्लें आनीक बरें म्हणून. कितें म्हणून घेवन हरशीची ते एक प्रश्न हे करत आसतना तेन्ना हरशीचें एक उत्तर आयलें, हे वानर हांकां कांय गोतना, मांकड हे. सो हांगा तुल्यान थंय उडचें, थंय तुला हांगा उडचें, हेची तांगेलें काम. तांणी लंका गेले, खंय रावणा लंका गेले आनी लंका पळय भांगरामय जावन बसले. लंका म्हळ्यार भांगरामय ते तितलेक भांगरामय आसा. पुण्याक वानर थंय वचून घेवन युद्ध करून घेवन सीता देवी वापस आयले, बरें जालें मरे. जर हे मनुश्य थंय गेले म्हळ्यार भांगर पळोवन घेवन रामाक विसरून सोडता आशिल्ले ते. आनी आतां भांगरा मोलांनी रेट चडले. पुण्याक रामान खरेची मनुश्यांक घेवन गेले ना, नाजाल्यार लंका गेले नंतरच पळय राम एकलो जावन बसता आशिल्लो. कित्याक म्हळ्यार वानरांक तांकां कसं गोतना, भांगरा मोल कसं न्हय, रुपया मोल कसं न्हय तांकां गोतना. वानरांक मनुश्याक गोत आसा. जर रामान मनुश्य लोकांक घेतिल्ले आशिल्ले आसल्यार तेन्ना हे लंका दहन की ना लंकांतल्यान सीतेक हाडची की हे एक प्रश्न चिन्ह उरता आशिल्लें. म्हळ्यार मनुश्याल बुद्धी तो स्टार्टिंगा सपोर्ट करतालो, कडेरी खंय तरी कसं न्हय तरी ताका दिसची ताका मोह जाले, ताका एट्रॅक्शन जालें, कसं न्हय तरी ताका मेळ्ळें म्हळ्यार केन्ना तो निसरून वता म्हणून सांगचें जायना. हे हाकुट्ट कारण मन्नची. मनः एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो. केन्ना चेंज जाता, कशी चेंज जाता, हे मनाक सांबाळसून घेवचें पळय ना, स्थिर जावन घेवन दवरचेंच पळय अत्यंत कठीण आसा. सो त्या निमित्तान आमगेलें मन आमी पयले स्थिर करून घेवच्याक आमी प्रयत्न करता. मस्तीतले विचार घोळत उरता. आतां हांगा बशिल्ले कुडेन खंयकी तुमगेलें मन हगूर देवस्थाना लागीं खाण खावच कितें हगूर चाल जालें आमकां गोत्त आसा. किंतु समय आमी पळोवन घेवन हें करता म्हळें आतां सांगिल्लें तशी स्वाम्याक उभय स्वाम्याक तुमगेलें स्मरण तुमकां त्रास जातालो वे तुमकां आनी थंय वच्चें आसा म्हणून की तांणी थोडेची इतले 10 दिवस 1 वर्ष पर्यंत तुमी चोवन लायला आसा आनी एक 10 निमिश तुमी सहन करून घेता म्हणून घेवन आमी लेखता म्हळें स्पश्ट जायनाशी सांगचें जायना. कोडिंगान तुमकां आमी विशय सांगत आसा म्हळें असल आमगेलें जीवन जावन घेवन बशिल्लें आसा. मस्त लोक आतां हे एक कालमान कसं आसा आमकां गोतना मुखार कशी जाता. आतांची स्वाम्यान उल्लेख केल्ले प्रमाणे केन्ना मनुश्यालें जीवन अंत्य जाता 100 वर्सां तूं 100 वर्ष परिपूर्ण जातवे म्हणलें वैकेचें आमकां गोतना. फाल्ल्याक आमी उरता की ना की कसं न्हय कितें आमकां गोतना. तरी धैर्य आसा मनुश्याक, एक बरें धैर्य आसा. फाल्यां उरता फाल्यां उरना हें गोतना. सकाळीं न्हीद दिलो फाल्यां उठता की ना म्हणून वैके गोतना. इतलें आसल्यार वैकेची तो 1 वर्साचे रिचार्ज करून घेता मोबायलाचे. फाल्यां उरता की ना गोतना तरी ही 1 वर्साचे मोबायल रिचार्ज करून मेळटा. ऑफर मेळ्ळी बट फाल्यां उरता ना उरता कोणाक गोत. म्हणजे इतलें धैर्य हांव आनी 1 वर्स उरता म्हणून घेवन हांव आनी 1 वर्स उरता नाजाल्यार 1 वर्साचें कितें करून घेतलें. फाल्यां उरना म्हणून घेवन गोत आसल्यार ना फाल्यां उरता की ना म्हणून गोत ना जाल्यार तो कित्याक तो 1 वर्साचें करून इतलें धैर्य आमकां गोत आसा. आमी प्रवचनान सांगतात तुमकांय गोत आसा. तरीही हे आमगेलें तसल बुद्धी हे आमगेलें मनुश्य जन्म असल तरेचे जन्म जावन घेवन बशिल्लो आसा.
ಗೊತ್ತसून वैकेची आनीकची आनीक आमी 1 वर्साची की 5 वर्साची की गॅरंटी की हे की आमी घेताची उठो लोकांले घेताची मिक्सरा 5 वर्सां गॅरंटी दी आमकांले गॅरंटी ना घेतील व्यक्तीक गॅरंटी ना फाल्याक हांव मिक्सर पळयत की ना म्हणून बट मिक्सर घेतील आले का आमी विचारता 5 वर्सां वॉरंटी दी म्हणून सो असल तरेचे आमगेले मनुष्य जन्म जावन घेवन बशील आसा इतलासलेर वैकेची जीवन चलोवपाची काही ना आणि जीवन चलोवका जाल्यार अशीची खुशीन की अशीची आमी ಒಟ್ಟು लोकांक मेळ की उभय स्वाम्याला उपस्थितींत की आमी एक गुरु सेवकी देवाल सेवकी ना समाजात सेव करून घेनो आमगेल जीवन जल तितले आमी धन्य करूसून घेऊ का म्हळ कितेरी हे एक कार्यक्रम हांगाचे लोकांनी गांथून घेतले गुरु सेव जावो समाजात सेव जावो देवाल सेव जावो सर्व लोक एकत्रित येवो हे एक उद्देशा निमित्तान असेल एक उत्सव गांथून घेतील असं म्हळे आता हे उत्सवान तू एकल्या निमित्तान जायना आमी वैकेची कार्यक्रम केल्लो आसा एक संतोष कसन की म्हळ्यार आमी एकले उरून घेनू मस्तीतले मुक्काम करून घेवन आयलेच हे आमगेले जीवमानान तू पीठाधिपती जाले नंतर उभय स्वाम्याले उपस्थितीन तू मुक्काम जाल्ले हे आमगेले प्रथम अनुभव कैवल्य मठाधीश स्वाम्याक मस्त एक्सपिरियन्स आसा म्हळें कित्याक म्हळ्यार हाजे पयले तांणी केलेलो आसा सो तांकां एक्सपिरियन्स आसा बट आमकां हेची फर्स्ट टायम आनी तेही सागरान तूं जाता आसा हे अत्यंत संतोषाचे विशय म्हळ्यार हे संदर्भारी उभय स्वाम्याले मार्गदर्शन की हे ते उठूची हांगा समाज बांधवान घेवन हे कार्यक्रम इतले चंदायरी जावचे तशी उट्टू लोकांना प्रयत्न केल्लो आसा म्हळें बट आतां सांगिल्ले प्रमाणे खंयचेही कार्यक्रम जावो एक व्यक्ती निमित्तान जायना मस्त लोकांले परिश्रम उरता आतां सांगिल्ले प्रमाणे अहम बुद्धी हांवें केले हांव अध्यक्ष आशिल्लो हांव उपाध्यक्ष आशिल्लो हांव त्या कार्यक्रमाक पयशे वट्टून दिले ना हांवेंची यजमान जावन घेवन उठू सेव तेन्ना समर्पण केलें ना हांवेंची ताका सांगून घेवन हें केलें कोणाले लागना उट्टू लोकांले सहकार जावका हागेले अध्यक्षाले सहकार जावका उपाध्यक्षाले सहकार जावका ट्रेजराला आल्वेके सहकार जावका यजमान आल्वेके सहकार जावका स्वाम्याला मार्गदर्शन जावका देवाला आशीर्वाद जाव सो इतलुटूची मेळ घेनू एक कार्यक्रम जाता किंतु आमकां तंतू तंतू हे उरता खंयचे उरो एक ऑर्गनायझेशन उरो एक ना आनी खंयचे तरी एक टीम वर्क उरो प्रत्येक हाकस पळया एक व्यक्ती हंतू जायना त्या निमित्तान एक सिंपल एक ऑफिसान तू एक ऑर्गनायझेशनाचो एक संस्थेची MD ताणें MD कसन केलें की म्हळ्यार तागेले संस्थेचे अभिवृद्धी जायत केले तागेले कंपनीचे अभिवृद्धी जाले नंतर थंय एम्प्लॉईज ना कोण आशिल्ले जॉब करता आशिल्ले तांगेले मनांत आयलें आज ही हे MD हे कंपनी अभिवृद्धी जावच्याक हांव कारण म्हणून तागेले लेखान हांव कारण कित्याक म्हळ्यार हांव टॅक्निकल गायडन्स दिता आशिल्लो हांव अशी सांगलें ताजे निमित्तान अशी जालें आनेकले द्रा बशिल्लो आसा पळय तागेले लेखान तुगेले तूं दिलें तागेले लेखान मागेले निमित्तान अभिवृद्धी जाले कंपनीचे म्हळ्यार उट्टू लोकांनी एम्प्लॉई नस पळया तांगेले रिजन दिले मागेले निमित्तान आज कंपनीक हे एक पोजिशन आयलें मागेले निमित्तान MDक हे पोजिशन आयलें अशी तशी म्हणून घेवन अशी सांगत गेले म्हळ्यार हांगेले मध्येची एक वाग युद्ध चाल जालें मागेले निमित्तान टॅक्निकल गायडन्स हांव दिलें सॉफ्टवेअर गायडन्स हांव दिलें बाकी हार्डवेअराचें हांव हें केलें बाकीचे इम्प्लिमेंटेशन हांव केलें आसा सेल्सा निमित्तान अभिवृद्धी जालें मार्केटिंग केले निमित्तान अभिवृद्धी जालें अरे कोण हाका कारण उट्टू लोक तांगेले हांव कारण म्हणून घेवन सांगत बसले री कंपनी आतां कशी वयर आयली तर म्हळ्यार प्रश्न आयलो तेन्ना आतां MD दिसलें आजी युद्ध चाल केलें आनीक कंपनी वयर वच का आनी आतां हें चल केल्यार फाल्यां मागेली कंपनी डावन कित्याक की म्हळ्यार आतां कोणाक तरी एकल्याक गौरव करका न्ही कशी करचें म्हणून घेवन हें करतना ताणें एक आयडी केली आयडी करून घेवन ताणें कसन सांगलें की म्हळ्यार तुमगेल्या दराक एक उट्टू लोकां आपयलें ताणें आनी कोण कोण तें सांगता आशिल्लें मागेले निमित्तान म्हणून घेवन तांगेल्या दराक एक पिन्न आनी एक फुग्ग दवरलें पिन्न आनी एक फुग्ग दवरलें आनी तांकां कसन सांगता की म्हळ्यार हांव 10 सेकंड पर्यंत कावंट करता 1 2 3 4 अशी 10 सेकंड पर्यंत कावंट करता
आणि त्या पिन्न तुमकां आसा आनी बलून आसा. हांव 10 सेकंड कावंट करपर्यंत लास्ट कोणाल हातांत बलून उरता हांव ताका बोनस दिता, तागे निमित्तान अशी बोनस दिता म्हणून ताका एनावन्स करता. व्हड बोनस हांव ताका दिता म्हणून न्हू हें करून न्हू. उठू लोकांनाच पळय पिन्न घेवन घेनास पळय दुसऱ्याला बोलून टोचेल चाल केले. म्हळ्यार लास्ट कोणाल हाता बोलून उरता ताका कसं न्ही रिवॉर्ड दिवचें म्हणून हें केलें. सो कितलो लोकांनाच पळया तागेले तो रक्षण करचें पळयलें आनी पिन्नान घेवन दुसरेले टोचीत बसले. आनेकल्यानच पळय तागेलें रक्षण करून हागेले टोचूचे बसले. सो अशी करून घेन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पर्यंत जाल पळयनच पळय कोणाला एक बोलून मात्र ना पिन्न मात्र आसा. कोणालेगी बोलून ना खाली पिन्न मात्र आसा. कडेर ताणें सांगलें रिवॉर्ड दिवचें ना. कडेर ताणें एक विशय सांगले मस्त मार्मीक आशिल्ले. ताणें सांगलें हांव कसन सांगिल्लें तुमकां कोणाल हातांत हांव कावंट करता कोणाल हातांत बलून उरता तांकां हांव रिवॉर्ड करता म्हणून. तुमी वचून वचून टोचूचें कितें गेलें उट्टू लोकांक टोचिल्लें ना जाल्यार उट्टू लोकांक हातांत तूं बलून उरता आशिल्लें. हांव उट्टू लोकांक अवॉर्ड दिता आशिल्लो रिवॉर्ड करता आशिल्लो. बट तुमगेले मनाक कसन की म्हळ्यार म्हाका मात्र जावका म्हणलें एक बुद्धी आशिल्ली तुमकां. त्यातकून आस पळय उट्टू लोकांक टोचीत बसले आनी कोणाले हातांत तूं बलून ना खाली पिन्न मात्र उरले. हे आमगेले आत्ता कालमानान जावचो आसले विशय. जर आमी एक भावन घेतिल्ले आशिल्ले असल्यार आमी कितें टोचूचें वचका. उट्टू लोकांक हातांत बलून उरल्यार तो आमकां अवॉर्ड दिता आशिल्लो न्ही. तशीची आमगेले हे सागर हे कार्यक्रमांत कोणाक टोचूचें गेलें ना. तांणी उट्टू लोकांक मेळून घेवन तांगेले कार्य केलें आसा. धार्मीक कार्य हागेलें हे पेंडोला कार्य हांगेलें महिळा वर्गाल काम हांगेलें युवक वर्गाल काम हांगेलें स्वामेल काम अशी आमगेले हे अशी उट्टू लोकांन तांगेले बोलून तांगेले हातांत धरून घेतिल्ले आशिल्ले निमित्तान आमगेले हे कार्यक्रम बरे रितीरी घडील आसा. कोणाले अहम बुद्धीन मागेल निमित्तान जालें तागेले निमित्तान जालें कसनय ना व्यंकटरमणा निमित्तानच हे कार्य घडलें आनी व्यंकटरमण देवाकच आमी समर्पण केलें म्हणलें आमगेले एक भावना आमगेले मनांतू आमी दवरून घेवका म्हळें. आतां लास्ट इयर आमी एक विशय सांगिल्लो तुमकुड गा सुरकाचीची हां हां थोडे कमी जाले ताजे बद्दल संतोश आसा म्हळें. लास्ट इयर आमी सांगिल्लें की घरांत तूं उलयताना जावो ना देवस्थानाच्या प्रांगणांत उलयताना जावो आमगेले भाशेक कोंकणीक प्राधान्य दिवका म्हणून आमी सांगिल्लें आनी ते हंतू सागरकार तंतू पास जाले म्हणून हे संदर्भारी डिस्टिंक्शन हां एकदम उठू दिलं म्हळ्यार भारी कश्ट जावका आनी सुदार का न्ही. थोडेची भायर दिकान आवाज आयकत आशिल्लो आमकां इतले आमी हे न्ही म्हळें भायर दिकान तुमी कन्नड उलयता आशिल्ले आमगेले येद्र उलयले नाशिल्ले हे आमकां कळटा. भायर वयके बंद जावका म्हळें त्यातकून आमी डिस्टिंक्शन म्हळें 90 वयर म्हणून. सो मुखार आनी तुमी सुदारण घेवका फाल्लेक धारण करचें न्ही धरणीक बशी न्ही आमगेलें कोंकणी रक्षण करका आमगेलें कोंकणी रक्षण करका म्हणून तुमी तुमगेले घरांत तूं केन्ना समाज बांधव मेळटा ना देवस्थानाच्या प्रांगणांत तूं आमगेले मातृभाशेचें रक्षण जर आमी केलें म्हळ्यार फाल्यां मुखार धरणी करका म्हणून कांय ना. त्याची आमकां धारण करून घेवन फाल्यां उट्टू लोकांक आमी सांगचें कशी की म्हळ्यार आमगेले भाशेन आमकां गुर्त करचें. न्ही कोंकणी करूं म्हळ्यार ते कोंकणी म्हणलें ते मातृभाशेन आमकां संबोधन करताचे आनी त्याची आमी सोडचेक बसले म्हळ्यार तांतू आनी ताजे किंता व्हड कसं चूक जायना. किंतु सागर लोकांना तेन्ना उपदेश केल्ला का आयकून घेवन ताजे बद्दल तुमी काळजी घेतिल्ले बद्दल मस्त आमकां संतोश जाले. तुमी लेखलाले स्वाम विसरले उरताले आमी तशी विसरनाच म्हळें स्मरण करका पडटा आमीची सांगिल्लें. सो त्या निमित्तान त्या बद्दल आमी संतोश अभिव्यक्त करता म्हळें. त्या नैशीची हे एक संदर्भांतू मस्त लोकांन हें केल्लें आसा. किंतु आयज हे एक कालमानाक मस्तितले त्रासदायक जाता आसा. कोण शिकिल्लो आसा ताकाही संतोष ना कित्याक म्हळ्यार ताका जावंक आशिल्लो जॉब मेळटाना आनी कोण शिकिल्लो ना ताका तो आसाचीची कित्याक म्हळ्यार कॉम्पीट करचेक जायना कित्याक म्हळ्यार मागेलें एक तसलें शिक्षण ना. आनी कोण शीक ना अशीची
परंपरागत जावन गेनू चोल ना येईल तसले व्यापार चलोव्या म्हळ्यारी तसले व्यापार करताले आता 10 लोक जावन गेन बशील असाची ना तसले 10 लोक जालेल हंतू तंतू ऑनलाईन म्हणले आईल असाची तंतू ऑनलाईन अंत म्हळ्यार आणि वापस कॉम्बो म्हणून आईल असाची तंतू कॉम्बो आणि डिस्काउंट म्हणून घेन आईल असाची सो अशी जावन गेनू मनशाक कसन करका कितलो वेळ घोळका कसं नाही कळताना घोळची टाईम त्याचीच एक गावांतू आम्ही पूर्वाश्रम असताना एक गावांतू एक मेडिकल की एक क्लिनिक की एक अंगडी की आशिले सो आम्ही त्याची अंगडी वच्चे शिले त्याची अंगडी तुला हाडचे शिले आज ही आम्ही आश्रम दीक्षित घेऊन येऊन वापस त्या गावात गेलतना त्याची अंगडी येद्राक 10 अंगडी जाल्ला आसा बट प्रॉब्लेम कसन की म्हळ्यारी तो सकाळी 6 घंटे येता आणि सांजेर 8 घंटे वता आणि त्यांना 6 तुल्यान 8 पर्यंत केलतना ताका दिवसाक 10,000 व्यार जाता आशिल्लो आज ही घोळची टाईम तितलेची सकाळी 6 घंटे येऊ का रात्री 8 घंटे पर्यंत बस का किंतु त्यांना तक जोडी 10,000 जाता आशिल्ले जे आज तागेल जोडी 2,000 येऊन घेवन पावले जोडी जाता बट 10,000 तितले जायना 2,000 मात्र जाता घोळची टाईम कमी जाला ना घोळची टाईम सेम असा 6 तुल्यान 8 बट मेळचे मात्र 2,000 रुपये सो त्यांना ताका दिसता आता ह्या कंटिन्यू करू की करचे नाका कंटिन्यू केल्यारी फाल्यां चल येता की याना चल याना जाल्यार हांव ताका इंजिनियरींग घालता तो इंजिनियरिंगाक गेल्यारी तो थंय जॉब करून घेवन उट्ट करून घेवन थंय जॉब मेळत की ना ताकाय गोतना जॉब मेळ्ळे केन्ना ले ऑफ करता तेय गोतना सो उट्टू कडेन इनसेक्युरिटी जावन घेवन बशील आसा कोणेही सेक्यूर ना घेतील तसले उद्योग चलोवन घेवन व्हरचे जात की ना म्हळ्यार खंयकी एक अडचण 10 वर्षान सेम अशी उरता सांगचे जायना आता AI आयले आणि आत्ताचे वेळ आणि कसकी एक नवीन येवचे लागले उठू मनुष्याची एक लेखान दिसता आम्ही आमगेल पायाक मान घेता आसा की कितें अशें म्हणून सो असल तरेचे कालमान जायत आसा कोण परिश्रम करता ताका किंमत ना आणि कोण खाली अशी नोट हे ते आनी करता ताकाची चड हे जाता एक बरे एकल्यान एक आयची काल कशी जाल्या म्हळ्यार कितें एक बरे एकल्यान पेपरांत घाल्ले आमचे कटिंग करून दवरले तंतू एक काल्पनिक तुम्ही ते विपरीत घ्या नाकाची काल्पनिक बट आमगेल जीवनाक लागची तसले एक संदर्भ तो एक अरण्यांतू एक वाघू ताण एक दिवसा ते एक प्राणीचेर वचून गेनो ते हंट करच्यांनी नाका म्हणून कितें एक फॅक्टरी ओपन केल्या आतां पळय चाल जाता वाघ खंय फॅक्टरी चाल करता म्हणून तातूंत आमी सांगलें काल्पनिक तुम्ही ते वाघ फॅक्टरी चाल करता म्हणून सो त्या निमित्तान वाघान एक फॅक्टरी ताणें हें केलें आनी त्या फॅक्टरीन तूं एकल्याक काम दिलें ते कोण की म्हळ्यार मुई त्या मुईक ते फॅक्टरी काम करचेक अवकाश करून दिले आनी ते मुई अशें पळय करेक्ट टायमार येता कितलेक तेगेले संपूर्ण परिश्रम घालता करेक्ट टायमार वता आनी तो वाघ वयक संतोश आशिल्लो बरें प्रोडक्शन जाता आसा बरें सेल जाता आसा एवरीथींग गूड म्हणून कडेर ताका त्या वाघाक दिसलें हो हे मुईचेरी कोणे तरी एकल्याक न दर दवरचें हांव हें केलें म्हळ्यार मे बी म्हगेलें प्रोडक्शन आनीक चड जाता म्हळ्यार कितें री ते वाघान कसन केलें की म्हळ्यार म्होंवा मुसाक प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून घेतलें त्या म्होंवा मुसान कसन करचें की म्हळ्यार हे मुईचेरी लक्ष दिवन घेवन प्रोडक्शन आनी चड करचें जाता की म्हणून ते वागाले ओनरनी तागेले विचार सो ताणें म्होंवा मुसाक प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून घेवन केलें त्या म्होंवा मुसान कडेन कसन सांगलें की म्हळ्यार हे मुईचेरी हांव दृश्टीकोन दवरचें कितें रे ते खंयचे टायमार आयले खंयचे टायमार गेले कसन केले कसन करता आसा कसन करचें कितें रे म्हाका एक सेक्रेटरी जावका म्हणून सांगलें ते सेक्रेटरी कितें रे मॉलाक दिलें मॉल म्हळ्यार रॅबिटाक सेक्रेटरी केलें म्होंवा मुसाक प्रोडक्शन मॅनेजर केलें कडे टायगरान वाघान विचारलें म्हाका रिपोर्ट दी हे दी ते दी म्हणटना तेन्ना ते प्रोडक्शन मॅनेजरान सांगलें हे उटू रिपोर्ट करचेक नाजाल्यार डे टू डे कसन आसा डे रिपोर्ट्स की लेजर रिपोर्ट्स की उटू दिवचे कितें री म्हाका कंप्युटर जावका म्हाका प्रिंटींग मशीन जावका म्हळ्यार कितें री ते उटू हाड घाल का म्हूण सांगलें कितें री ते वाघान आस पळय कंप्युटर की हे के उटू घाले कडेन ते चलोवचे एकले जावका ते चलोवचे कितें री कडेरी एक माजराक ताजी एक
अपॉइंटमेंट दिले ताण म्हळ्यार टेक्निकल हे उट्टू पळोवन घेवचे कंप्युटर कोण घेवन रिपोर्ट कोरून घेवन हें करचें आतां थंय मूय आशिल्लें पळया सकाळीं येता आशिल्लें कसं येताक ना आशिल्लें उट्टू चिता गेलीतलें चाल केलें ताणें काम आतां तें मूयक कसं नस पळय आयले कडेन पयलीं रिपोर्टींग करका कडेन हांगेले उठूची फॉर्म येता आज कसं न्हय हें तें कसं न्हय म्हळ्यार हागे लक्ष थंय कामाक इंता हांगेले फॉर्म भरच्यान तूं जालें फॉर्म भरच्यान तूं जालें हे रिपोर्ट अशी ग्राफ तशी ग्राफ हे ना अशी जालें तशी जालें हे ॲड करका ते ॲड कर अशी करत 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 थंय तागेले कामा कडेन लक्ष पळय तें कमी जालें हांगा प्रोडक्शन डावन जालें हांगा प्रोडक्शन डावन जालें खाली पेपर वर्क चड जायत गेलें कडेन हें पळोवंक न्हू ओनराक वागाक दिसलें हां कसकी चूक जाता आसा कसन की प्रोडक्शन मॅनेजरान म्हळ्यार मुवा मुसान सांगिल्लें मागीर ते मूयक कळतना म्हळ्यार कितें तरी एक टॅक्निकलाक आपोवका म्हळ्यार कितें तरी एक टॅक्निकल पर्सनाक आपयलें आनी टॅक्निकल पर्सन म्हळ्यार ताका मांकडाक ते जबाबदारी दिले मांकडू टॅक्निकल कन्सल्टंट जावन घेवन थंय जॉयन जालो ताणें कसन करचें की म्हळ्यार मुवा मुसान सांगिल्ले विशय ते मांकडान आयकून मांकडान मूयक सांगचें तशें टॅक्निकली ताका सांगचें तागेले भाशेन ताका सांगून घेवन प्रोडक्शन चड जातकी पळोवचें म्हूण वापस अशी हें उट्टू जाल्यार प्रोडक्शन कमी जायत गेलें विना अभिवृद्धी जालें ना कडेन हें पळयलें कुडेन पयलीं बरें चलता आशिल्लें थोडें प्रोडक्शन लो जालें कडेन टॅक्निकल कन्सल्टंटाकय आपयलें आनी प्रोडक्शन लो जालें आतां पळयल्यार नेगेटिवाक वता आसा कसं करचें म्हळ्यार कुडेन ताणें एक फुल्ल ओवरऑल ऑडिट करे म्हूण घेवन चालें कंपनी ऑडिट करे मागीर फुल्ल हे टीम ऑडिट करे म्हळ्यार कितें तरी ताणें गुगुमाक ते एक अवकाश करून दिले आनी गुगुमानस पळय 3 म्हयने घेतले हे फुल्ल ऑडिट करच्याक कन्सल्टंट म्हणून ताका दिले जबाबदारी 3 म्हयने हे करून घेवन ताणें एक रिपोर्ट बरयलें रिपोर्ट कसन बरयलें की म्हळ्यार तुगेले कंपनीन तूं कामगार चड जाले म्हूण घेवन तुगेले कंपनीन तूं कामगार चड जाले म्हूण घेवन हांवें वय वे तशें आसल्यार हांव कोणाक काडका म्हण कडेन विचारतना तूं असले पयलच पळय ते मूयक भायर काण घेवन उडोवका म्हूण घेवन सांगलें फस्ट काम कसन करका की म्हळ्यार मूयक हांगतल्यान भायर काडका तेन्ना तुगेलें प्रोडक्शन जाता म्हूण घेवन ताणें अभिप्राय दिले आमगेले उट्टू लोकाले परिस्थिती हेची आसा म्हूण घेवन आमी लेखताची तुमगेले मनान तुमी लेखचे काडना कशी आजी IT हांतू कशी जाता आसा कितलेय घोळा कितले तुमी परिश्रम करा लास्ट खंयचे दिवसाक परिश्रम केलेली व्यक्तीची भायर वचत असेल परिस्थिती आजी बेंगलोरांत की मुंबईंत की चेन्नईंत की हैदराबादांत की अमेरिकांत की प्रत्येक कडेन हेची जावन घेवन बशिल्लो आसा कोण घोळता तोचीची भायर वता आसा हें आमगेलें आयचें जीवन जालें सो त्या निमित्तान आमी हें तुमकां सांगलें की असल नमुन्याचें जीवन आज आमी जगेत आसाची आमकां गोत ना आमकां केन्ना भायर मारता म्हणून घेवन सो असल तरेचें एक जीवन जालें तेतून आमी सांगिल्लें शिक्षण घेतिल्ल वेकेची ताका सूख ना शिक्षण घेतिल्ल्याक वेकेची धैर्य ना की फाल्यां म्हाका जॉब मेळत की ना म्हणून घेवन ना शिक्षण घेतिल्लें ना ताका गोत आसा हांव शिक्षण घेतिल्लें म्हाका जॉब ना हे वय बट कॉम्पीट करचें जायना हे जगांत तूं ताणें कॉम्पीट करचें जायना शिक्षण कमी म्हणून आनी कोण शिक्षण केलां ते शिक्षणा प्रमाणे ताका मेळना आनी असलेच उठू जावन 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 उठू लोकांक ले ऑफ म्हणून घेवन AI मध्ये आयल न्ही AI मध्ये आयल कुडेन मस्त लोक जाले तुमगेले हाका उट्टू लोकांक काडा म्हणून घेवन सांगलें उट्टू लोकांक लेटर दिलें आनी उट्टू लोक भायर आयले आज असल तरेचे परिस्थिती किंतु फाल्लेक तितले इंजिनियर्स भायर पडटा न्ही नेक्स्ट इयर आनी तितले इंजिनियर्स भायर मुखाल वर्स आनी तितले इंजिनियर्स भायर आनी AI थंय राबना आनी डेवलप म्हणून कितले डेवलप करताची तेन्ना तितले डेवलपमेंटाक आमी मर्ज जावन घेवन ना त्या कॉम्पिटिशनान तूं मुखार सुचेक आमकां कश्ट जाता सो हांगा आशिल्ले तसले लोकांनी तुमगेले स्किल्स तुमी अभिवृद्धी करून घेवका शिक्षणाचेरीची आतां अवलंबून बस नाकाची पयले आमी शिक्षण करतना एक हें करता आशिल्ले आमी पुर्वाश्रम आसतना सांगचे 10th पास जालें ना वा ना 2nd PU ना परतगाळे मठ आसा म्हणून वचून बटपणा घालचें म्हणून असल तरेचे एक आशिल्ले कडेरी 1 डिग्री घेतलो होड पयल्या काळान तूं 2nd PU गेलो म्हण होड ते एक स्टेटस ते आज आमगेलो कुटुंबान तूं इंजिनियर जालें म्हण हो एकलोची असल तरेचे एक वायब एक उरता आशिल्लें एकलोची असल आनी कोणें केलें ना म्हणून बट आज इंजिनियर केलें मस्त आसा की तो आज इंजिनियर डिग्री आसल्यार मात्र जायना ताजे मास्टर्स डिग्री वयके घेवका
ताजेर आनी PhD करका इतल्यानी कर पर्यंतच पळय हा गेल्या 30 वर्ष जाल्लो उरता 30 तरी 32 वर्ष जाता कडेर आनी परत लग्नाक आनी वापस प्रयत्न 32 जाले 34 वर्ष जाले अशी जावन गे न्हू केन्ना सूख घेवचें कोण सुखान आसा म्हणून आनीकच प्रश्न चिन्ह कोणाकय सूख ना बट तांतू असल्यार वैकेची इतले कश्ट असल्यार वैकेची व्यंकटरमण आमकां एक सोड ना म्हणले एक भावनेन आमी इतले सेव करता न्ही त्याचीच आमकां रक्षण करता आसा आनी कसने न्ही ते एक आमगेले विचारधारा तो व्यंकटरमण आसा कसने कश्ट जावो कसने आमकां हें जाल्यार तो व्यंकटरमण एक कशी तरी एक आमकां पावता म्हणले एक आमगेले एक विश्वासारी हे 60 वर्साक हांगा घेवन घेवन पावले पयले काल आशिल्ले सान आसतना हांगा बशील उट्ट लोकांक कळटाले पयले कशें आशिल्लें आनी आतां तें कशें आसा म्हूण पयलीं आमी सान आसतना न्ही एग्जाम केन्ना जाता म्हूण घेवन एग्जाम केन्ना जाता म्हूण कित्याक म्हळ्यार घरांतल्यान भायर वचूंक मेळटा म्हूण एग्जाम जाल्लो कुडेन बेंगलोर वचेत मैसूर वचेत हांगा वचेत थंय वचेत घरांत रावचें ना एग्जाम जाल्लो कुडेन पटने खंय तरी गांवांत की हागेल घर की तागेल घर की काकाल घर की मामाल घर की आत्याल घर की हांगा थंय वचचें एक मेळटा न्ही खुशी किंतु आजी कोण बेंगलोर मुंबयंत आसा तो वैके रज केन्ना मेळटा म्हणून घेवन राखत आसा कित्याक की म्हळ्यार भोंवचेक न्ही घरा केन्ना वचचें जाता म्हणून घेवन तो राखत आसा असल तरेची परिस्थिती घरा आशिल्ले व्यक्ती आमी सान आसतना गांवां वचचें जाता म्हणून घेवन संतोष पावता आशिल्ले आनी आज गांवांत अशी लोक रज म्हळ्यार घरा वचचेक मेळटा न्ही वे म्हणून घेवन आजी तसल परिस्थिती जाल्ली आसा सो असल एक आधुनीक कालमानांतू मनुष्यान कशी आतां जीवन करता कशी करेत म्हळ्यार एक आमी उपाय सांगेत की म्हळ्यार जाल्ले तितले लागीं उरचे प्रयत्न करा देवा लागीं कित्याक म्हळ्यार देवा लागीं कोण उरता तो बेगीची ताका देव सोडून दिना एक दांते सारकी आमी केन्ना हें उदाहरण दिताच दांते तुमी उरताले बायलांक न्ही समगोत आसा ते खाली आतां लग्नाक मात्र उपयोगा येता आसा दिवसा उपयोगा येना आतां खाली उठून मिक्सर हे तेनी आसा मिक्सरांत घाल्यार तांदूळ प्रत्येक कण पुड्डी जावन येता मिक्सरांत जावो ना आनी खंय तरी गिरणींत जावो घाल्यार गिरणींत वैके गोत ना आमकां बट मिक्सरांत आनी घाल्यार प्रत्येक कण पुड्डी जावन घेवन येता किंतु दांतेंतू जर तुमी ते मध्य जर कण घाले तांदूळ घाल्यार तुमी पळयलें उरताले उठू हे केले नंतर जे वयर उबारले नंतरच पळय ते दांतेचे मूळ खंय आसा ना तोंड खंय आसा खंय तुमी तांदूळ घाले ते जर ओपन केलतना थंय एक 4-5 कण ना जे 7-8 कण आसा पळय कितले तुमी दांतून घाल्यार वैकेची ते पुड्डी जायना अशें उरता खाली भायर कोण आसा ते ताजे मूळ खंय आसा तंतुल्यान भायर कोण आशिल्ले पळय ते मात्र तांदूळ पुड्डी जावन घेवन भायर येताचे आनी खंय लागीं आसा थंय आशिल्ले तसले तांदूळ ते स्थिर जावन आसा पुड्डी जालना कितले तुमी वांटून काडल्यार वैकेची ते मात्र पुड्डी जालना तशीच जे लोक बेंगलोरा आसाची जे लोक मुंबयंत आसाची जे लोक परगांवांत आसाची सागर म्हणल्यार लागीं उरा तुमी तुमगेले व्यंकटरमण हांगा आशिल्ले जेन्ना तुमगेले गांवचे देवा लागीं तुमी उरले म्हळ्यार तुमकां कितले त्रास जाल्यार वैकेची तुमी पुड्डी जावन वचनाची दूर जावन घेवन वचत उरले म्हळ्यार कडे एक दिवस तुमकां असल एक संदर्भ पळोवचेक प्राप्त जाताले त्या निमित्तान हे संदर्भारी उभय स्वाम्याले उपस्थितींतू विशेष करून आमी कैवल्य मठाधीश स्वाम्याक ह्या संदर्भारी विशेष रितीन आमी आमगेले संतोष अभिव्यक्त करता म्हळ्यार उभय स्वाम्याले एक उपस्थितींतू तांणी वैकेची तांगेले मार्गदर्शन आमी आमगेले मार्गदर्शन अशी उभय स्वाम्यान मेळून घेवन तांणी आमगेले संस्थाना पुजेक संदर्भारी उपस्थिती दिले आमी तांगेले संस्थाना पुजे टायमार उपस्थिती दिवचे असल एक विरळ एवरी टायम मेळचे जायना एक मोमेंट तसले एक मोमेंट करताना उभय स्वाम्यान शिष्यवर्गांक एक मार्गदर्शन करताना जावो प्रत्येक संदर्भारी हेजे विचार आमगेले आलोचन तांकां सांगचे तांगेले आलोचन आमकां सांगचे प्रत्येक संदर्भारी तांणी मस्त रितीरी हे करून घेवन हे कार्यक्रम चंदायर जावचे कितेरी तांगेले वैकेची एक परिश्रम की नाजे तांगेले एक योगदान हे मस्त आशिल्ले निमित्तान हे संदर्भारी आमी हे संतोष अभिव्यक्त करता म्हळ्यार मुखावेल दिवसांत अशीच आमगेले समाजात लोक एकत्रित उरून एक मनान त्या व्यंकटरमणाले सेव करतसले जावका म्हणून घेवन हे संदर्भार आमी आशीर्वाद करताची तशें हे सभा कार्यक्रमांतू आयिल्ले तसले सर्वही समाज बांधव आढळीत मंडळी ना मुख्य अतिथी जावन घेवन आयिल्ले तसले प्रवीण बसरूर जावो
तोही आमगेले मठाचे संपर्कांत आसा, मठा कामांतू तो योगदान दिता. सो प्रत्येकांतू आईल आसाची. सो तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू तांणी करतसले उद्योग व्यवसायांतू, तांगेले घरांतू, नाजाल्यार आमगेले हे सागर गांवांतू ना वेंकटरमण देवस्थानाचे प्राकारांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. वागर्थाव्य संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः. प्रथम देवगुरूंचे स्मरण करून तसेच हांगाचे श्री लक्ष्मी व्यंकटेश देवाचे स्मरण करून उपस्थित जमिल्ल्या सर्व शिष्यवर्गांस भक्तवर्गांस प्रीतीन नारायण स्मरणपूर्वक आशीर्वाद करतात. भगवंतान सांगिल्लें आसा, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु. मनुष्य जीवन मेळचे महत् दुर्लभ. आताच प्रवीण बसरूरान हाणें बरेच विचार सांगले. ते विचार अशी सांगिल्ले आसा की देवाक जर आपलेसे जर करून घेवंक जाय तर प्रथमतः ज्ञान हे संपादन करून घेवचे मुख्य आसा म्हणून सांगचे विचार. आता देवाक जर आपलेसे जर करून घेवंक जाय जाल्यार ज्ञान हे मुख्य आसा. हाचे अर्थ कितें? देवानच ही सृष्टी निर्माण केल्ली असली जाल्यारय देवच सर्व काही करता करविता असा म्हणून सांगतात. परंतु देवच सर्व काही करता करविता जरी असले जाल्यारय आमी जर आमकां हो जो मनुष्य जन्म हो जो मेळिल्लो आसा हो तशें पळोवच्याक गेले जाल्यार सामान्य प्राणी प्रमाणेच आसा. तशें पळोवच्याक गेले जाल्यार कित्याक म्हणलें जाल्यार जसे प्राण्यांक आहार निद्रा विषय सुख इत्यादी सर्व काही नैसर्गिक जावन जशें आसता तशीच ते मानवाक सुद्धा आसा. फरक इतलेच आसा की प्रत्येक प्राणी मात्र तांचे प्रारब्धानुसार जीवन जगत असतात. प्रत्येक प्राणी मात्राचे कालमान हे ठरिल्ले असता. एखाद वेळेस तांगेले प्रारब्ध चढ कमी जाले जाल्यारय तांगेले जीवन म्हणजे तांकां एक शरीर सोडून आनी एक शरीर खंयचे ताका प्राप्त जातले हे ताजे प्रारब्धानुसारच ते चलत आसता. आता अशें असले जाल्यारय मानवाक सुद्धा हे प्रारब्धच हे मुख्य जावन आसा. कित्याक म्हणलें जाल्यार परमात्म्यान ही सृष्टी निर्माण केली. ही सृष्टी निर्माण जरी केलेली असले जाल्यारय ईश्वर सर्वभूतानां म्हणून सांगिल्लें आसा भगवंतान. परमात्मा हो सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी आसा. सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी आसा म्हणलें जाल्यारय जशें प्रत्येक प्राणी मात्राच्या हातून आसा तशेंच मानवाच्या हातून सुद्धा आसा. आताच आमी सांगितले प्रमाणे प्राणी मात्राक प्रारब्ध आसता तसेच मानवाक सुद्धा ते प्रारब्ध हे असताच. परंतु मानवाक विचार करची शक्ती बुद्धी प्रेरणा त्या परमात्म्यान दिल्ली आसा. आता तुम्ही म्हणटले प्राणी मात्रांक सुद्धा असता. प्राणी मात्रांक सुद्धा खंय उजो आसा जाल्यार कळटा, खंय उदक आसा जाल्यार कळटा. परंतु प्राणी मात्रांची बुद्धी आणि मानवाची बुद्धी हातून खूप फरक आसा. कित्याक म्हणलें जाल्यार मानव शरीर हे परमात्म्यान अशें निर्माण केल्लें आसा की तुम्ही वेद आमी आयिल्ले दिसाकच तुमकां आमी सांगिल्लें
वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम म्हणून सांगिल्लें आसा. वेद हे साक्षात नारायण स्वरूपच असा, परमात्मा स्वरूपच असा. आणि हे परमात्मा स्वरूपच आशिल्ल्या कारणानं ह्या वेदांत मनुष्याचे जीवन हे कसे चलचे, मनुष्यान आपले जीवन केवळ भोगमय हे दौरी नसताना ते भोगमय गेल्ले 84 लक्ष शरीर हे भोगीत आयिल्ले कारणान असले जाल्यारही मनुष्य जन्म हो एकच अशें आसा की ह्या भोगमय म्हणल्यार हे जीवन जरी असले जाल्यारही प्रारब्धानुसार भोगमय हे जीवन जरी असले जाल्यारही तातूनही आमी त्याग वृत्ती आमी कशी आत्मसात करून घेवंक जाय. त्याचबरोबर आमी खंयचे विषय खंयचे मर्यादेपर्यंत आमी ग्रहण करून घेवंक जाय. त्याचबरोबर खंयचे विषय आमी अमके इतले वयापर्यंत आमी त्याचे उपभोग घेवंक जाय. खंयचे विशयाचे आमी आमचे त्या विशयाक अनुसरून जेन्ना आमी ताजेर अवलंबून आसता त्या विशयाचे खंयचे पर्यंत आमी ताचे एक उपयोग करून घेवन खंयचे पर्यंत आमी ताजे त्याग करूंक जाय किंवा ते सोडूंक जाय. आणि कडेर सर्व काही त्याग करून घेवन केवळ परमात्माच भगवंताचं हे आमी स्मरणान दवरून आमी आमचे जीवन कशें व्यतीत करूंक जाय हे सर्व काही वेदांत सांगिल्लें आसा. आता वेद मंत्र म्हणटाना सर्वांक ते ग्रहण करचेच जाता अशें ना. जाल्यारय स्मरण इतलेंच न्हय तर श्रवण हे सुद्दां जरी केलें जाल्यारय ताजें फल मेळटा म्हणून सांगचे विचार. तर सांगचे उद्देश कितें म्हणलें जाल्यार मानव जन्म हो आमकां मेळिल्लो आसले जाल्यारय बुद्धी आमी सर्व सारस्वत ब्राह्मण म्हणटाना सरस्वतीचे उपासक जरी जावन असले जाल्यारय आमकां सर्व सारस्वतांक गोत्र हे आसाच. आणि त्या गोत्राक अनुसरून कुलदेव यो यश श्रद्धस्य एव सहा जसे सांगिल्ले असले प्रमाणे प्रत्येक त्या गोत्राप्रमाणे आशिल्ल्या कुळाव्यांची जशी जशी श्रद्धा ज्या सगुणरूपी परमात्म्याच्या हाचेर दवरून त्या सगुणरूपी परमात्म्याचेर दवरून आपापल्या कुलदेवता यांचे स्मरण चिंतन पूजन अभिषेकादी गोमांतकांत सर्व काही आमचे कुलदेवता आसा. काही कुलदेवता उत्तर कर्नाटकांत ही आसा. कोकण मठाधीशानं त्यावेळेक काही कारणानिमित्तानं पोर्तुगीजांचे जाचाक लागून म्हणा किंवा सर्व भक्तवर्गांचे सर्व कुळाव्यांचे कल्याण जावचे ह्या दृष्टीनं कुलदेवता उत्तर कर्नाटकांत प्रतिष्ठादी करून सर्व कुळावी त्यांचे कुलदेवाची उपासना आराधना उत्सवादी सर्व काही करत असा. तसेच काशी मठाधीश तांणी सुद्धा पयलींचे मठाधीशांनी दक्षिणेंत थंय सुद्धा काही देवस्थानां प्रतिष्ठा करून कुळाव्यांक अनुकूल करून दिल्ले आसा. अशें म्हणटाना विचार कितें म्हणलें जाल्यार कुलदेवता उपासना ही आमच्या सारस्वत समाजांत विशेष जावन आसा. एकंदर कुलदेवतेची उपासना ही मुख्य जरी जावन असले जाल्यारय सर्वांक कुलदेवतेक वचपाक काही कारणानुसार शक्य जायना. म्हणटाना आमी घरांत जरी तशी पळोवचें गेलें जाल्यार सर्वांक आज प्रपंच इतलो वाडिल्लो आसा. ते कशी वाडिल्ले आसा ते तुमकां गोतू. मनार घेतले जाल्यार सर्व काही 24 तासांत वेळ काडून कशेंय करून आमी देवतांची उपासना करू शकता. परंतु सर्वांक आपापल्या कुलदेवताक वचपाक शक्य जायना. वर्सात एकदा शक्य जाता, दोनदा शक्य जाता, तांचे अनुकूलतेनुसार. जाल्यारय आपणाक देवताचे नित्य दर्शन जावंक जाय. उपासना आराधना जे मनुष्य जन्म मेळिल्ले आसा त्या मनुष्य जन्मांत
नारायण स्वरूप जावंक जाय, सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप जर जावंक जाय जाल्यार उपासना ही दृढ रितीन चलूंक जाय. उपासनेला दृढ चालवावे म्हणून संत वाक्यास म्हणताना उपासना आपणा कडल्यान दिननित्य जावंक जाय म्हणताना ताजे खातीरच इष्टदेवता ही गांवांत प्रतिश्ठा करून 1910 ह्या हातून 1913 न्ही हां त्या हातून गोकर्ण मठाधीश तेन्नाचे इंदिरा तीर्थ स्वाम्यांकडे विनंती करून सर्व सारस्वत समाजान हांगाच्या सागर सर्व सारस्वत समाजान हांगा काही जागो हांगा घेवन आपले आपले हांगा वास्तव्य हांगा जावंक जाय. त्याच बरोबर केवळ वास्तव्य हांगा जावंक जाय इतलेंच न्ही तर आपल्या देवतेची सुद्धा उपासना आराधना जे काही आपणाक गुरु आज्ञा करतात मार्गदर्शन करतात त्या देवतांची उपासना आराधना करीत जे कितें चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपासून फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्येपर्यंत जे जे कितें वर्षभर जे जे कितें देवस्थानाच्या हातून चलचे व्रत उत्सवादी धार्मिक वैदिक अनुष्ठानादी जे जे कितें गुरु मुखांतर आज्ञा जाता त्या प्रमाणे आज्ञा पालन करून घेवन त्या प्रमाणे तुम्ही सर्व भक्तवर्ग शिष्यवर्ग हांगाचे ग्रामस्थ तसेच इतरही ग्रामस्थ सर्वजण तुम्ही सर्वजण हांगा इतले वर्स हांगा देवतेची उपासना श्री लक्ष्मी व्यंकटरमण देवाची उपासना त्याचबरोबर लक्ष्मी त्याचबरोबर गणपतीची उपासना तुम्ही सर्वजण भक्तिभावनेन करत आसात ते पळोवन आमकां अतिशय आनंद जायत आसा. तुम्ही एक मनुष्य जन्म तुमकां मेळिल्ले आसले जाल्यारही तुम्ही परमात्म्याक भगवंताक तुम्ही भगवंताचे तुम्ही विस्मरण तुम्ही जावच्याक दिवंक ना. हे अत्यंत योग्य जावन आसा कारण मनुष्य जन्म पुन्हा पुन्हा मेळना. हे मेळिल्ले असले जाल्यारय आता 60 वर्ष पूर्ण जाली. ह्या 60 वर्ष पूर्ण जाल्ल्या निमित्तान वज्र महोत्सव हांगा हो जाल्लो आसा. ताजी पयली सांगता जाल्ली आसा. त्याचबरोबर ह्या दिवसांत ह्या 60 वर्ष पूर्ण जाल्ल्या निमित्तान पळय 60 संवत्सर म्हणून म्हणतात प्रभव विभव पासून अक्षयपर्यंत हे 60 संवत्सर आसा. म्हणटना संवत्सर म्हणल्यार हिंदू पंचांगाप्रमाणे वर्ष जशें आमी इंग्लीश हातून इयर म्हणून आमी म्हणतात. आता हे 2026 इयर चलता आसा. तशें आसतना शके त्या प्रमाणे आमी पळयता आसा म्हणटना 1947 हे शके हे चलत आसा. कलियुग हे आसा. ह्या कलियुगांत त्या वर्षा हेच्या प्रमाणे चलत आसा. सत्ययुग म्हणल्यार कृतयुग तसेच त्रेतायुग. ह्या सत्ययुग म्हणटना कृतयुगांत त्या वेळेक मानवाचे वर्ष 1,00,000 वर्ष आशिल्ले. मानवाचे जीवन 1,00,000 वर्ष आशिल्ले. तातून 90% कमी केले. त्रेतायुग ह्या त्रेतायुगांत 10,000 वर्ष मनुष्याचे जीवन आशिल्ले. ताजे नंतर द्वापार युग. ह्या द्वापार युगांत 1,000 वर्ष आशिल्ले. आणि आता चलचे कलियुग म्हणटना तातून मानवाचे जास्तीत जास्त वर्ष म्हणले जाल्यार 100 वर्ष. ते 100 वर्षही आजकाल ते पूर्ण करच्याक जाता की ना देव जाणे. म्हणटना अशे युगाच्या हेजे प्रमाणे मानवाचे वर्ष हे इतले कमी जाल्ले असले जाल्यारय मानव तसे पळोवच्याक गेले जाल्यारय अजुनूय विचारांतच आसता. मनुष्य जन्म मेळिल्ले आसा तातूनय 100 वर्ष. आता ही 100 वर्ष जगता की ना म्हणून ताजी गॅरंटी ना. कितें इतले आजचे प्रपंच तसे पळोवच्याक गेले जाल्यार इतले व्यसनाधीन जाल्ले आसा. इतले कृत्रीम हातून इतले बुडिल्ले आसा. इतले लीन जाल्ले आसा की ती 100 वर्ष न्ही 25 वर्ष 50 वर्ष तितले सुद्धा वर्ष काडचे म्हणले जाल्यार महत् दुर्लभ जाल्ले आसा. अशें आसतना हे व्यसनाधीन म्हणटना मनुष्याचे पळोवच्याक गेले जाल्यार ह्या व्यसनाधीनाच्या हाका लागून
मनुष्याची जीवन अत्यंत क्षीण जायत आसा. करिष्यामी करिष्यामी ती चिंतया मरिष्यामी मरिष्यामी ती विस्मृतया म्हणून असे म्हणतात. आज असं नाही, फाल्यां पण आसा, फाल्यां करूया, फाल्यां जालें की परत फाल्यां आसा फाल्यां करूया, अशें आमी फाल्यां 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 म्हणटना आमगेली वेळ केन्ना येता हे कोणाकच कळना. तुम्ही दुकानात पळयल्लें आसा, काही हातून हिंदी हातून बरयल्लें उरता पळया, आज नकद कल उदार. कितें तो फाल्यां केन्ना येना. आज नकद कल उदार. आज दुड्डू दी, फाल्यां तुका उदारी मेळटा, तागेले फाल्यां केन्ना येना. परंतु हांगा तशें ना. आमी फाल्यां फाल्यां म्हणटना आमगेलें जीवन केन्ना अंतीम समय येता हे कोणाकच कळना. कालो जगत भक्षका अशें आसा. ताजे खातीरच आमी ह्या कलियुगान आमकां जन्म मेळचे हे महदुर्लभ. तशी कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग ह्या युगान सुद्धा अनुष्ठानादी इतले आशिल्ले की त्या वेळेक मानवाक जशे परमात्म्याने सृष्टी निर्माण केलेली आशिल्ली तेन्ना सुद्धा तसे तसे सहनशीलता, तशीच इंद्रिय आणि त्या इंद्रियानुसार सुद्धा बाकीचे आहार म्हणा इतर सर्व काही जे आसा ते त्या त्याप्रमाणे अनुकूल जावन आशिल्ले. परंतु आताच्या हातूनय हे सर्व काही असले जाल्यार सहनशीलता अत्यंत कमी जाल्ली आसा. ही सहनशीलता अत्यंत कमी जाल्ल्या कारणानं अनुष्ठान इतले दिवस चलचे, पुढे वर्सभर अनुष्ठान चलता आशिल्ले, आता ते कमी 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 जायत आता 10 दीस चलचे जाल्यार ब्राह्मणांक विचारतात, म्हाका फाल्यां गव्हर्मेंट हॉलिडे ना, म्हाका आनी कितें तरी काम आसा, म्हाका आनी कितें तरी हें आसा. वरलेलं आमी मस्त कसले उलयना, तुमकां पुरो विशय गोत आसा. सो ताजे खातीर हे सगळे काही आपापले अनुकूलतेनुसार चलचे असले जाल्यारय मनुष्यान एक लक्षात दवरून घेवंक जाय की हे सर्व काही जे कितें परमात्म्यानं निर्माण केल्लें आसा, हे मानव शरीर सुद्धा परमात्म्याने हे जे त्या जीवात्म्याक जे दिल्लें आसा तातूंत ताका जाणून घेवंक जाय, परमात्मा स्वरूप जावंक जाय, हे ताका जाणून घेवंक जाय. तो कष्ट दिता. सर्व काही ह्या प्रपंचांत प्रत्येक प्राणी मात्रांक सुद्धा तांचे प्रारब्धानुसार जसे जीवन चलता तसेच मानवाचे सुद्धा त्याचप्रमाणे चलतात. परंतु त्या मानवाक सुद्धा कष्ट हे आसाच. ताजे खातीर कितें कष्ट जाले जाल्यार आमी पत्रिका पळयतात, ज्योतिषाकडे वतात, तो म्हणटा हो ग्रह बरोबर ना, तो म्हणटा हो ग्रह अशी तशी पुरा सांगतात. कितें हे कितलेय जरी असले जाल्यारय ते कष्ट भोगचे ते भोगचेच. परंतु तातूंतल्यान आमी जर निवारण करून घेवंक जाय जाल्यार आमी पयलीं व्यसन आमी अशें लावून घेवंक जाय की अन्य व्यसना पासून मानवाचे शरीर वोग्गी क्षीण जाता आणि ताजे अंतिम काल लागीं येता. परंतु आमी व्यसन जर लहान वयापासूनच जर आमी परमात्मा स्मरणाचे व्यसन लावून घेतले, अथवा आमी बरे संस्कार आमचे वयर बरे करून घेतले, किंवा म्हालगडे बरे कितें सांगतात किंवा गुरु मुखांतर जे कितें ज्ञान आमकां प्राप्त जाता ते आमी योग्य वयांत योग्य वेळेन आमी ते आमी आयकले, आमी आत्मसात करून घेतले जाल्यार निश्चितच आमगेलें जीवन जशें आमी चलयतात ताजेय पेक्षाही ते जीवन बरे रितीन चलतात म्हणून सांगचे विचार. तसे सांगचे विचार इतलेच की मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरू म्हणून भगवंतान सांगिल्लें आसा. त्याच्या खातीरच सगुण उपासना आणि निर्गुण उपासना ही 2 उपासना मानवाक सांगिल्ले आसा. तातूंतही सगुण उपासनेक जास्तीत जास्त तशें प्राधान्यता दिवचे उद्देश कितें म्हणले जाल्यार चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ म्हणून सांगिल्लें आसा. आमी संकल्प करतात खरे, परंतु ते संकल्प आत्ताच आमी सांगले पळया, करिष्यामी करिष्यामी इति चिंतया मरिष्यामी मरिष्यामी इति विस्मृतया म्हणून म्हणतात. तसे आमी संकल्प करतात. ते संकल्प आमी करत असताना आमचे मन पयलीं कितले स्थिर आसा हाजो विचार आमी स्वता आमी करूंक जाय. ताज्या खातीर प्रत्येक ब्राह्मणांक नित्य उपासना ही सांगिल्ली आसा.
संध्यावंदन म्हणा, स्त्रियांग म्हणा, स्तोत्रपठण म्हणा, नामजपादी म्हणा, सर्व काही सांगिल्लें आसा. ही नित्य उपासना कित्या खातीर करूंक जाय? म्हालगडे करून येत आशिल्ले म्हणून आमी ते कंटिन्यू करचे. जशे आमी आंगडी जशे व्यवसाय जशे आमी करतात तशे ते कंटिन्यू करता हेरिडेटरी म्हणून, तशें ते जायना. आमगेली चित्तशुद्धी जावंक जाय, आमगेले कडल्यान बरे कर्म जावंक जाय. एक फॅमिली व्यापार चलता म्हणून तेच कंटिन्यू केले म्हणून तशी जायना. ते चित्तशुद्धी जावंक जाय. ते चित्तशुद्धी केन्ना जाता? जेन्ना आमी भगवंताचें नामस्मरण, पुजा उपासनादी किंवा जे कोण आमकां म्हालगडे सांगतात, जो ब्राह्मण गुरू मुखांतर जे कितें आमकां सांगतात ते आमी आत्मसात करून घेवन 24 तासांतले काही का वेळ का असेना आमी भगवत चिंतनाक आमी प्राधान्यता आमी दिवंक जाय. आमी मनान का असेना आमी मनपूर्वक जावन आमी जेन्ना भगवत चिंतन आमी जेन्ना करतात तेन्ना आपोआप अभ्यासेन तू कौंतेय म्हणून सांगिल्लें जशें भगवंतान, तशेंच अभ्यास पुनः अभ्यास करत असले जाल्यार तेन्ना ते चित्त मन हे स्थिर जाता. नाजाल्यार आमी संकल्प करतात, फाल्यां आमी सत्यनारायणाची पूजा, ब्राह्मणान सांगले हे दोष आसा, तुमी सत्यनारायणाची पूजा करा, नाल्यार ही शांती करा, ती शांती करा म्हणून ब्राह्मण सांगतात. संकल्प करतात, सकाळी 7 वाजता संकल्प करतात, सांजवेळे संकल्प दुसरोच असतात. ताज्या खातीरच तर सांगचे विचार कितें म्हणले जाल्यार संकल्प हे जेन्ना आमी करतात त्या संकल्पाक अनुसरून आमी चलूंक जाय. आता तुमकां गोकर्ण मठाधीशान एक संकल्प करून रामनाम जपाचे तुमकां एक संकल्प करून तांणी दिले. तुमी सर्वान अत्यंत भक्तिभावनेन गुरू मुखांतर जे वाक्य आयिल्ले आसा, नामजप जे आयिल्ले आसा, तांणी जशी पद्दत सांगून दिल्ली आसा त्या पद्दती प्रमाणे जरा सुद्धा तुमी खंयचेय तातूंत विचार करिनासतना एकाग्र चित्तेन तुमी मनपूर्वक जावन तुमी सर्वान श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणटना हो जो नामजप आपल्या गुरू मुखांतर आपणाक आयिल्ले आसा म्हणटना अत्यंत भक्तिभावनेन जशें तुमी ते पूर्ण केले, तातूंत तुमकां सर्वांक अनुभव आयिल्ले आसा की मन हे जेन्ना चंचल आसता तेन्ना कशें आसता आनी मन स्थिर जाता. नामजपान जशें मन कशें स्थिर जाता हाचे अनुभव तुमकां सर्वांक आयिल्ले आसा. आणि हेच आता 550 वर्ष पूर्ण झाली, स्वाम्यान सांगले ते करा म्हणून, आणि आता सोडून दिले तर तशें नाही. आपले अंतिम श्वास जोपर्यंत आसा ते आपणे लक्षान घेवचे ना आपले अंतिम श्वास केन्ना येतले म्हणून, ते लक्षानच घेवचे ना. जोपर्यंत आपल्याच्यान जाता ते सर्वान नामजप ते करत रावंक जाय. गुरू मुखांतर आयिल्ले नामजप हे करूंक जाय. कुलदेवतेचे स्मरण करूंक जाय. जशें हांगा लक्ष्मी वेंकटरमण देवाचे स्मरण तुम्ही करूंक जाय. हे सर्व काही कित्या खातीर म्हणले जाल्यार चित्तशुद्धी खातीर. आणि चित्तशुद्धी जोपर्यंत जायना तोपर्यंत आमी कितलेय जरी मोक्षाची जरी आमी गोष्टी उलयले जाल्यार आमी जशे व्यवहारीक भाशेन कोण एकलो कश्ट दिता एकदा हातूंतल्यान मुक्त कर म्हणून म्हणटात. ते मुक्त म्हणल्यार तो मुक्त शब्द वेगळो आणि हो मोक्ष हो शब्द वेगळो आसा. सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप परमात्मा, ह्या परमात्म्या परत आमी जर पावूंक जाय जाल्यार आमी मोक्ष हो विचार सुद्धा तकलींतल्यान आमी माथ्यांतल्यान आमी काडूंक जाय. हो माथ्यांतल्यान केन्ना काडटले? जेन्ना आमी अहंभाव आमी जेन्ना दूर दवरतले आणि पूर्णतः शरणागत परमात्म्याक आमी जेन्ना शरण वता तेन्नाच तो अहंभाव हो दूर जाता. हो अहंभाव सुद्धा कशी निर्माण जाता तर आमचे भितर षड्रिपू आसा. आमचे भितर म्हणजे कितें? फक्त प्राणी मात्रा भितर म्हणून न्ही, मानवा भितर म्हणून न्ही, तर सर्व भितर आसा. परंतु ताजे वयर सुद्धा आमी कशी विजय मिळू शकता तर हे नामस्मरणान जपान आणि नित्य उपासनेन आमी ताजेर आमी विजय आमी मेळोवंक शकता. आताच्या परिस्थितीन पळोवचें गेलें जाल्यार आधुनीक हातून विविध शोध हे लागत आसा. आज खंयचें एक उपकरण आयलें जाल्यार ताजे नंतर दुसरें उपकरण येता. आज उपकरण आयिल्लें ताज्यान समाधान जायना, आमी दुसरें उपकरण घेता. परत ते 4 दीस बरें दिसता मागीर आनी एक उपकरण घेतात. आपापल्या अनुकूलतेनुसार आपण उपकरण घेत असता. परंतु हाका सुद्धा कितले म्हणले जाल्यार ताका अंत ना, ते बदलत आसता. संसार हो शब्द जशें आसा की संसरती, ती संसार हो बदलत आसता. कितें ताजे खातीरच ह्या संसार सागर पार हातूंतल्यान आमी जर पार जावंक जाय जाल्यार भगवत नामस्मरण आपापल्या कुलदेवतेचे, इष्टदेवतेचे, आराध्य देवतेचे गुरुमंत्र जे कितें सांगतात
ते गुरुमंत्र आत्मसात करून घेऊन त्याप्रमाणे नित्य उपासना चित्तशुद्धी ही करून घेऊचे हे मुख्य उद्देश म्हणून सांगचे विचार. ह्या अनुष्ठानाच्या दिवसांत तुम्ही सर्व भक्तवर्गान आपापल्या परीनं आबालवृद्धादी सर्व भक्तवर्गान शिष्यवर्गानं त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे अत्यंत भक्तिभावनेनं निष्काम हातून तुम्ही सर्वजणांनं तुम्ही ही जी सेवा केल्ली आसा ती पळोवन अतिशय आनंद जाल्ले आसा. हांगा सुद्धा ह्या हाजेर सुद्धा सांस्कृतिक कार्यक्रम ते पण अत्यंत बरे जाल्ले आसा. वैदिक धार्मिक अनुष्ठानादी हे सुद्धा बरे जाल्ले आसा. तुम्हा सागर सर्व भक्तवर्गांचे इतले भाग्य व्हड आसा की अन्य खंयचे गांवांत तशें पळोवचें गेलें जाल्यार दोनूय स्वाम्यान ओटू राबून वास्तव्य करचें हें आमकां तरी अजून पर्यंत अशी काय हे जावंक ना. परंतु सागर गांवचें भाग्य म्हणलें जाल्यार 10 वर्सां फुडें आमगेले गुरू विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजी, आता हे विद्याधिराज वर्तमान विद्याधीश स्वामीजी म्हणटना 10 वर्सांत सुद्दां तुम्ही तेच लक्षात घेऊन दोन्ही स्वाम्याल मुक्काम जावंक जाय. खंयच्याही प्रकारचे मतभेद दवरी नसताना काही मतभेद उरताच ते सोडून द्या, परंतु मतभेद करचे हे सुद्धा योग्य नाही. कित्याक आम्ही आता तुमकां सांगले की कलियुगाचे 100 वर्ष ते 100 वर्ष पण ती गॅरंटी दवरची ना. कितें कळ्ळें न्ही तुमकां सर्वांक. चायनीज म्हणल्यार तुमकां कळत आसा तुमी चायनीजाका जास्ती प्राधान्यता दितात, इंडियनाका प्राधान्यता दिना. ते कितले इंडियन न्हय ताका कसले येना, चायनीजाका बरें उरता आनी खंयचे असले बरें उरता. परंतु इंडियन जे उरता ते इंडियनच कितले म्हणलें जाल्यार आमकां भायले हेजे जास्ती आमी ताजे जास्ती हे करतात. परंतु भायले हेजे कितले म्हणलें जाल्यार ते क्षणिक तितले पुरतीच. इंडियन प्रॉडक्ट कितलेय जरी असले जाल्यार ते आधुनीक जरी कितले जरी असले जाल्यार खंयच्याका अंत आसाच ना म्हणना आमी. परंतु इंडियन ते इंडियनच, भारतीय ते भारतीयच कितले म्हणलें जाल्यार तातले तातून काही पदार्थ ताजेर जे केन्ना आमी संस्कार करतात ते संस्कार केल्ले पदार्थ आमी जेन्ना आत्मसात करतात म्हणजे आमी पदार्थ म्हणल्यार खावचे पदार्थ म्हणले आनी खंयचे विशय आमी जास्ती काय सांगना. ते खंयचे असले जाल्यारय ते जेन्ना आमी देवाक आमी नैवेद्य दाखोवन ते जेन्ना आमी प्रसाद रुपेण आमी जेन्ना ग्रहण करतात तातूंत जो आनंद आसता न्ही तो वेगळोच आसता. तुमीच पळयात तुमकां सर्वांक अनुभव आसाच. ताजे खातीर सांगचे विचार कितें म्हणले जाल्यारय तुम्ही दोन्ही स्वाम्यांचे वास्तव्य हांगा तुम्ही करून तुम्ही सर्वांना हांगा दिननित्य दोन्ही मठाधीशांचे त्यांच्या आराध्य देवतेची उपासना पूजन आदी तुम्ही सर्वांना पळोवन यस्य देवे पराभक्ती यथा देवे तथा गुरु म्हणिल्ल्याप्रमाणे तुम्ही सर्व भक्तवर्गांना जशी आपली देवा वयर श्रद्धा निष्ठा भक्ती आसा तशीच गुरुपिठा वयर सुद्धा तशीच श्रद्धा भक्ती निष्ठा तुम्ही ती दृढ दवरून ज्ञान आपणाक प्राप्त जावंक जाय. हे जे संसार आसा ह्या संसारांत केवळ दुःखच भरिल्लें आसा. हे आमी कितलेय सुखाच्या मागशी लागले जाल्यारय आमकां मेळचें दुःखच. म्हणटना आमकां शाश्वत सुख समाधान आणि मुख्यतः चित्तशुद्धी आणि परमात्म्याचे अनुग्रह उपासना गुरु अनुग्रह उपासना आपणा कडल्यान जावंक जाय. ताजे खातीरच तुम्ही सर्व भक्तवर्गान आणि इतरही गांवचे सर्व भक्तवर्गान हांगा येवन अत्यंत श्रद्धेन निश्ठेन भक्तिभावनेन ती सेवा केल्ली आसा ती पळोवन आमकां अतिशय आनंद जायत आसा. 60 वर्ष पूर्ण जाली म्हणून तुम्ही हांगा अनुष्ठान गुरून आज्ञा केल्ल्या प्रमाणे हे अनुष्ठान तुम्ही हांगा प्रत्येक म्हयन्याच्या अष्टमीक शुक्ल पक्षाच्या अष्टमीक यजमान मुखांतर ही अनुष्ठान वैदिक अनुष्ठान हे जाल्लें आसा. आणि हे अनुष्ठान जाल्ल्या निमित्तानं देवतांची कला ही वाडिल्ली आसा. आणि आजूनय ती कला जेन्ना आमी वाडतात तेन्ना ती कला ते कलेच्या हातून पळोवचें गेलें जाल्यार एक ताजे एक तेज ताजे एक देवाचे एक अनुग्रह कृपा आणि सगुण उपासना आमी करतात. तेन्ना सगुण उपासना करत आसतना आमी जशें आपणाक जशें बरें जावंक जाय जशें आमी केन्ना आपण चिंततात विचार करतात तशेंच आमी देवताचे पूर्ण अनुग्रह आपणाक जावंक जाय आणि तशेंच बरें जावंक जाय अशें आपण जेन्ना भावनेन त्या भावनेन देवताची उपासना आराधना जेन्ना करतात तातूंत ती कला जशी वाडतात ती वैदिक मंत्रानच ती वाडोवची पडटा आनी खंयच्या मंत्रान ती जायना. त्या खातीर वेद हे साक्षात परब्रह्म स्वरूप नारायण स्वरूपच आसा. म्हणून वेद मंत्राद्वाराच आणि नामस्मरण ह्या कलियुगान जशें सांगिल्लें आसा ताचे द्वाराच देवतेची उपासना देवतांची उपासना जेन्ना केल्ली जाता तातूंतल्यान मेळचे हो आनंद हो अन्य सर्व आनंदापेक्षा वेगळोच आसा. तेन्ना तुम्ही सर्व जाणांक तो अनुभवत आसा. अशीच तुमकां
देवतांची पूर्ण कृपादृष्टी तुम्हा सर्व भक्तवर्गावरील उरो अशीच केन्नाय पुन्हा दोन्ही स्वाम्यांचे हांगा वास्तव्य घडचे तशी तुमगेल कडल्यान तशी ती सेवा घडची तशी देवान तुमकां सद्बुद्धी सद्विचार सत्प्रेरणा प्राप्त करून दिवं. सर्वांचे उद्योग व्यवसाय तसेच शिक्षण इतर जे जे कितें अडचणी आसा ते अडचणी परमात्मान भवानी शंकर पंचायतन देवाना लक्ष्मी व्यंकटरमण देवाना वीर विठ्ठल रामदेव वीर विठ्ठल देवाना सर्वांक सद्बुद्धी सद्विचार सत्प्रेरणा प्राप्त करून देऊन सर्वांचे असेच उत्तरोत्तर कल्याण जावं इतले सांगून मेळिल्ल्या सर्वांक प्रीती नारायण समर्पक आशीर्वाद करतात.